हो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आणि 20 आगोर आसा म्हटल्या. आता स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आणि मेजर भाटीम विलेजीन हांवें मिटींग घेतली तेंचे कडेन तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आणि तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलक्यू घातला तरी पूण तो एलक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. हो कम्प्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आणि तेणी सांगले ते उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जेंकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सर केलेत अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता. ओके थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळे मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. सरकाराक की तुमी हे करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं दे खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पेन्स आसा ह्या बाबतींत हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला. सॉल्ट पेन्सा बाबतींत काय करूं ना. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना. सो म्हाका सीएमान आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें करता काय ना. स्पीकर सर गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आणि ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आणि बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. जो फायनान्शियल असिस्टंट सबसिडी जे बाकीच्या डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीच्या हांकां मेळटा तशी टेक्निकल असिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंची स्विच गेट हे करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते करपाक लागून सरकार तांकां फॅसिलिटी दितलो काय ना. स्पीकर सर रिपोर्ट आणि पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आणि हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आणि सगळ्या मिठागारांनी जितकें काम करता ते उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेतले ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता.